जो टॅक्सीवाल्याचो मेन इश्यू आमी घेतला आतां तो सॉल्व जावपाक जाय. आनी दुसरो म्हणटा आमी इश्यू घेतला तो टावट्सान. टावट्स म्हणटा ते गोंयचे काबारदार चेअरमॅन आमकां इन्शुरन्सीला काबार करता. नाजाल्यार आमी सगळे एकठांय रस्त्यार येवन बंद सगळे स्टेक होल्डर सगळे बंद पॅरलायज करतले. तेन्ना मागीर पयलीं आमकां आमी सीएमाक आमी सगळे स्टेप फॉलो करता. सीएमाक मेळ्ळ्या सगळे मिनिस्टराक मेळटले MLAकूय मेळटले आनी सगळ्यांक सपोर्ट करून आमी कित्याक एमआर आयज चड जाला गोंयांत चड. तुमी सोशल मिडियार वचून पळया मरे टावट्सांनी आमकां काबार केलें मरे. सोशल मिडियान आमकां काबार केलें. आनी दुसरे प्रॉब्लेम आमचे टॅक्सीवाल्यांचे प्रॉब्लेम मेन आमचो प्रॉब्लेम इतले वर्स आमी टॅक्सीवाल्यांचे कित्याक प्रॉब्लेम तेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाक जाय पयलीं. आनी जरी तो रियामाचे आतां कानावले न्हू आमचे तो प्रॉब्लेम सॉल्व जायना जाल्यार आमी तेमचे बरा आसतले आमी तांकां सपोर्ट करतले आनी आमी चोयतले कित्याक जायना. आमी ऑब्जेक्शन कितें आहा तें फायल केलां पूण सद्याक आतां असेंब्लीन तेमी बील घालूंक ना येवंक ना. तुमची ऑब्जेक्शन आनी सजेशन करपाक तूं आयता आमी घालता आमी घातल्या न्हू घातल्या सो हेजे मुखार कितें जालें न्हू जाल्यार आमी सांगलां मरे आमी ऑक्टोबर नोव्हेंबरान बंद केतले. आतां जगभर टॅक्नॉलॉजी जाल्या आनी ते येयल्ले म्हणटा गोंय धाकटें वयर व्हडलें सगळें बरें आसा पूण टॅक्नॉलॉजी वापरूनच करात मरे. आतां जे तुमी आतां गोवा मायल्स हांव टॉपीक घेना पूण एकटो गोवा मायल्साचो मनशाचो तुमी रिपोर्ट काडा तो जोडटा तो बरी काम करता घाम गळयता तो कितले जोडटा ते काडा. इज व्हेरी कम्फर्टेबली अर्नींग मनी ऑल्सो बरो जोडटा आनी ताज्या खातीर त्या वाद विवादान हांव पडचो ना. तांकां दिसता खंयचे तरी एग्रिगेटर तांचे कट करता अंडर कट जाता आनी कितें जाता. डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट जी नोटिफायड रेट इन गोवा टॅक्सी तांकां तयार करून दिल्या. तांकां सांगा मरे उलो मारा गोवा टॅक्सी जॉईन जाय म्हणजे तुमीच घ्या तो ॲप तुमीच चलयात ताजे ते पयशे तुमीच वापरात आनी स्किमी करात. ती बंद करपाची भाशा दादागिरीची आसा पळय ती परत ती तांकां कळपाक जाय की सगळे कडेन दादागिरी भाशा खपची ना. तांचे कडेन उलोवपाक वी आर रेडी. कोणें सांगलां ना म्हणून डिपार्टमेंट इज अवेलेबल. एक पत्र बरोवया मरे तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतात मरे. वॉट वी आर आस्किंग यू सरकार लेखीचेर चलता तुमी तें तुमचे कितेंय ते विचार घाला बारीक मोठे कितें ते घाला पूण